पोस्टान फुडल्या 5 दिसां खातीर पणजी आनी मडगांवां माय स्टॅम्प येवजण सुरू केल्या. लोकांक आपलो फोटो आशिल्लो स्टॅम्प चिटयेचेर चिकटावन पोस्टा वरवीं धाडपाक मेळटलो. बिरेस्तारा मेरेन पणजे जाल्या उपरांत 17 मार्च मेरेन मडगांवां ही येवजण चलतली. ते खातीर पोस्टांत वचून फक्त एक फॉर्म आनी 300 रुपया भरपाचे. हातूंतल्यान 12 स्टॅम्प मेळटले आनी ते केन्नाय खंय वापरूंक मेळटले. बुद्धीबळपटू भक्ती कुलकर्णीचे हस्तुकी पणजे येवजणेचें उक्तावण जालें. This is a My Stamp scheme introduced by Department of Post. 2 months back, this scheme was started in Pune. Now we are inaugurating this scheme in Goa State in Panaji Head Post Office. This scheme is introduced to popularize the philatelic hobby among the people. So this is in this scheme. So we can enjoy our photo along with the official postal along the side of the official postal stamp. In this procedure, we have in the post office when we come to the counter, we have to fill an application and we have to deposit 300 rupees. And after that, we will take a photograph. And after taking the photograph, using the special software, that portrait size photo will be affixed along with the official postal stamp. And when we take the printout, 12 stamps will come at a time in a sheet, and we charge 300 rupees for that sheet. That is 25 rupees per stamp. And after taking the printout, these stamps can be used for our own collection, or these stamps can also be used for the official correspondence. And each stamp carries 5 rupees value when affixed in the closed envelope. ॲक्च्युली पहिल्यांदा मला ही आयडिया ऐकून एकदम म्हणजे आश्चर्यच वाटलं आणि इमॅजिनेशनच्या बाहेर होतं की पोस्टल स्टॅम्पवरती स्वतःचा फोटो लावू शकतो आपण. आणि हे इनॉग्रेशन माझ्या हस्ते झाल्यामुळे मला खूप आनंद झाला. आणि आता जो तुझ्या हातामध्ये स्टॅम्प हातात पडले तुझ्या फोटोवर, तुला कसं वाटतं? खूपच आनंद होतोय. खूप सुंदर केलंय त्यांनी. खूप छान योजना आहे. गोंय तियात्र अकादमीचो तिसरो पॉप्युलर तियात्र उत्सव सोमारा मडगांव रवींद्र भवनात जालो. तियात्र मळार वावुरपी 30 कलाकारांचो ह्या उत्सवांत भोवमान केलो. कलाकारांक अजुनूय वोट बँक म्हणून पळयनात अशी खंत सुवाळ्याचो मुखेल सोयरो विष्णू सुर्या वाघान उक्तायली. विष्णू कला आनी संस्कृती मंत्री करचो म्हूण तियात्रिस्ट प्रदीप नायकान सुचोवणी केली. दुर्दैवान आमची इलेक्ट्रल सिस्टम आज अशी जाल्या की थिंगा आर्टिस्टां कडेन वोट बँक म्हणून कोण चोयना. बाकी सगळ्यां कडेन वोट बँक म्हणून चोयता आनी मागीर तांकां सारकी इलेक्शनां यूज करता. आनी म्हाका म्हाज्या भुरगेपणाची याद जाली की म्हाज्या भुरगेपणांत इतुलुजाचे दीस येयले म्हणजे आंगणान वचून फेव जाताले आनी तेन्ना आमच्या गांवचे जे तियात्रीस्ट आसा ते सगळे आपली कला थिंगा पेश करताले. आतां गांवचो तियात्र ना जायत चल्ला, गांवचें नाटक ना जायत चलना आनी गोंयच्या सगळ्या रंगकर्मी मुखार, सगळ्या थिएटर वर्करां मुखार एक मोठी चॅलेंज आसा की आमची जी सासाय आसा रंगभाशेची ही तिगोर कशी धरप आनी ती फुडें कशी व्हरप आनी नवें जनरेशन, नव्या पिळगेक हितून भितर कशें हाडून तांकां मुखार वचपाची वाट कशी दाखोवप. देखून तियात्र अकादमी कडल्यान आमच्यो खूब अपेक्षा आसा की तियात्र अकादमीन हे न्यू वर्कर्स आसा, थिएटर वर्कर, न्यू आर्टिस्ट आसा, तांकां ती वाट दाखोवची. डोंगरी गांवचो आमचो MLA विष्णू वाघ हांव मागता मनोहरभाई पर्रीकारा कडेन की आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री ताका दिवची आनी ताणें आमच्या सगळ्या आर्टिस्टां खातीर वाव करचो, गोवा असोच मुखार वचचो. वेंचणूक प्रचारा वेळार काँग्रेसीचे पदाधिकारीच आपले आड वावुरले अशें काणकोणचो काँग्रेसीचो हरिल्लो उमेदवार इजिदोर फर्नांडीस म्हणटा. आपले आड वावुरिल्ल्यांचे आपले कडेन पुरावे आसात असो दावो इजिदोरान केला. काँग्रेसीचो थळावो फुडारी दया पागीय आपले आड वावुरलो अशेंय इजिदोर म्हणटा. इजिदोराचे प्रचार सभेत चर्चिलान संजय बांदेकाराचेर केल्ले टिकेक लागून इजिदोरान माफी मागल्या. I also took note of my defeat and found out that there are hypocrites, backstabbers, traitors who are holding positions of the Congress party, who betrayed and who worked against the official candidate of the Congress party. I have recordings of these leaders who are holding positions in the Congress party, who were convincing or supporting the BJP candidate by distributing money and going house to house
transporting voters. I've got evidence on this. I have even proof some leaders withdrew from the contest by taking money. Sanjeev Naik, I don't know his name, full name. Sanjeev Naik is a secretary. He worked against the official candidates. Santosh Tupki, I think Santosh Tupki is an executive member of South Goa district. Dayapagi, ZP member, claiming to be a congressman, claiming to be the candidate, aspirant of the Congress ticket, worked against me. Take this opportunity to apologize to the people of Kanpana for the remark passed on Mr. Bandekar, ex-minister, by my leader, Mr. Churchill Alemao. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.